अंदू वर्सा शेतांचे लुकसाण जाल्ले शेतकारांक येता ते 31 डिसेंबर पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली। शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात, मात कांय शेतकारांनी ही फॉर्मां भरूंक नात जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची। नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरात लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मजगतीं पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो। तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जशें क्लायमेट चेंज हाजो जो इफेक्ट जावपाक लागला, आमकां बदल करपाची गरज आसा। आमी पारंपारीक लायताले ते शेत न लायता आतां आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे पीक घेवपाची गरज आसा की शेतकाऱ्यां खातीर जे अंदू भात लायलें ते कितलो व्हडलो लॉस जालो तो म्हाका खबर आसा, बट म्हज्या लक्षांत आसा तांचे पयशे डिसेंबराच्या 31 डिसेंबराच्या पयलीं सगळ्या शेतकाऱ्यांक जे आहा पळय न्ही ते आमी पयशे तेंचे दिवपाचे आसा। कॅल्क्युलेशन्स ऑलरेडी चालू केल्या, हांवें सगळे म्हजे झेडीओनी तांचे फॉर्म्स ऑलरेडी सबमीट केल्या आनी ह्याच व्यासपीठा वयल्यान खंयच्याय शेतकऱ्यान जर लॉस जाला त्यांनी फॉर्म सबमीट करूंक ना जाल्यार जाता तितके बेगीन करचो। नोव्हेंबर पर्यंत त्यांचे फॉर्म सगळ्यांचे स्क्रुटनी करून डिसेंबराच्या पयलीं त्यांचे लॉस जाल्ले पयशे हे तांकां दिवपाचे आमी ऑलरेडी ठरयल्या। म्हणून म्हाका दिसता की सहकार ह्या चळवळींतल्यान अशा पद्दतीत, कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी 2025 भारत सरकारात सहकार डिपार्टमेंटाक खूब मोठो इम्पॉर्टन्स दिला। म्हणून 75 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी केंद्र सरकारान सहकार खातें हे नवीन सुरवात केलें आनी तेजो मिनिस्टर सुद्दां म्हणजे आमचे होम मिनिस्टर हे स्वता सहकार मंत्री आसात। आनी प्रोमोटिंग द न्यू एजीस कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे दीस सोंपले, आनीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी नाका आनी गरजूय ना। म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका, खूब जाले पयशे दी आनी घे, ते बंद कर आतां इल्ले, कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सॅक्टरात कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाजो विचार आयज जावपाची गरज आसा। आनी तो जॉब क्रिएटर जावपा खातीर कॉपरेटिव्ह सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर अँड बींग वी एज अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी गोंयांतल्या सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत दॅट द वेरियस सॅक्टर अँड सर्वीस सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा।